पळोवपाक गेल्यार प्लास्टिकचे जायते वस्तू मेळटात, पूण पयलींच्या तेंपार मेळनाशिल्ले. पयल्या तेंपार केन फर्निचर व्हडा प्रमाणात लोक वापरताले, पूण आतां चित्र वेगळे. मोर दॅन 30 इयर्स दर ॲटलिस्ट 30 इयर्स अजून पासून काम करता आनी म्हाका वर्सां जालीं आतां 56 गेलीं कम्प्लिटेड 56 इयर्स. आतां तरी पूण चलता, पूण आनी दुसरें कितें जालां आतां कोणूच हें काम करूंक सोदिनात. भुरग्यांक खूब जाणांक आपयल्या पूण भुरगे ते हे लायनीन येना, कित्याक पेशन्स जाय, पेशन्सूय जाय तुका, आनी तुका एक आवड म्हणटा पळय ती मेन. ही आवड आतां भुरग्यांक ना. समवट इन 1986 समज ते आदीं हांव घरान सान करतालो. म्हज्या घराच्यो कोथळी हांगा नियरली 20 कितें कोथळी जाल्या, आतां थोड्यो मोडल्यो आनी हें जालें. पूण तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें आनी मागीर आजून पासून हांव करता. आतां म्हाकाय थोडे भुरगे जाय, बाबा हें काम शिकूंक जाय आनी फुडें व्हरोंक जाय. ना जाल्यार हे हाजे कोथळींचे क्लिनींग ऑफ चेस, वेदर इट इज अ प्लास्टीक ऑर वेदर इट इज अ बॅम्बू केन, मागीर फाल्यां हें आर्ट वयतली आनी कोणूच हें जावचें ना, फुडें जावचें ना. मागीर कोथळी आतां म्हजेय लागीं थंय प्लास्टीक कोथळी आहात. आतां भायले बेळगांवचे हांव केन पासून बेळगांवसान हाडटा, पणजेसान हाडटा. आतां थोडे जाण बेळगांवसानूय काम करतात थोडे, पूण कितें आहा 1-2 वर्सांनी पळोवंक गेल्यार ती कोथळ जाता बॅन. प्लास्टिकान मार्केट कॅप्चर केल्ल्यान आतां पारंपारीक कारागिरांच्या कपलाक आटये पडपाक लागल्यात. ही कला आतां कशी टिकवप हो तांच्या मुखार प्रस्न. हांवें पळोवंक ना कोणाक एड मेळिल्लो पळय तो. थोडीं जाणां म्हज्या पयलींचे थोडीं जाणां काडटात जाय ते केनींग कोत्तात, पूण नो एड आनी काम तुका मातशें डिफिकल्ट. आख्खो दीस तुज्यान काडटा हितून, पूण नो फायनान्शियल एड म्हणटच तुका कांय ना. म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता कोणें तरी हें करून फायनान्शियल एड ओल्ड आहा पळय त्यो आतां कांय जावंक ना. आतां प्लास्टिकाचेर सगळें जालां, पूण थोड्या घरांनी आपले कोथळी आहात, हे भाशेन कोथळी आहा, पूण कितें आहा थोड्यांक हेर आसतल्यो आनी पयल्यो आहा पळय थोड्यांक त्यो नाकाय जाल्या, कित्याक मेंटेनन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट नाव. सध्या केन फर्निचराक लागपी सामान पणजे ना जाल्यार बेळगांवच्यान हाडचें पडटा. ह्या वेवसायाक मार्केटूय ना. हे परिस्थितीत फुडली पिळगी वेवसायांत येतली तरी कित्याक असोय प्रस्न. एक खंयचे हांव चार्ज करता त्या प्रमाणे आमी बुराका प्रमाणे यूज करतात. आतां सपोज ऑन द लेंथ वायज एंड द ब्रेथ वायज इंटू 3 रुपीज. थोडे आतां म्हापसा खूब जाण नये आतां आहात ते सांगोट 5 रुपीज अकॉर्डिंग टू द ट्रान्सपोर्ट. आजून पासून कोणूच करूंक ना आनी फुडेंय वचून करचें ना. हांवें थोडे तांकां लागून हांव भुरग्यांक सांगता, बाबा हे ट्रेडिशन घेया, कोण ना कोण घेवंकूच जाय, फुडें व्हरोंक जाय. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.